काँग्रेसीची लीड आशिल्ली ती आतां थर्ड रावंडाक 6,000 पावल्या आनी ह्या हाजेर सगळ्या चर्चा करपाक आमी खरें हांगा 2 मानेस्त आपयल्ले एक आमकां करतात ते एल्विस गोम्स एल्विस येवकार सुद्दां काँग्रेसीक लीडर आनी आमी सर्वानंद भगत तो बीजेपीचो साऊथ गोवाचो जो ह्या इंचार्ज आसा ताका आपयल्लो पूण तो कितें तरी कावंटिंगाक लागून तो हातूंत उरलो आपल्या कावंटिंग हॉलाक आडकून उरल्यान बीजेपीचो आमकां कोण तसो मेळना आतां सद्याक जर ट्रेंड पळयलो की सुरवातेक जर पळयलें जाल्यार सुरवातेक आमी स्टार्ट केलें तेन्ना कॅप्टन मिरियास फर्नांडीस हो अरावंड 3,000 सुमार लीड आशिल्लो मागीर हळू हळू करून वाडून आफ्टर सेकंड रावंड the lead has increased around 13,000 12,000 something 587 कितरी अशें आशिल्लें आनी आतां थर्ड रावंड चालू जाला तेन्ना ही लीड 6,000 जालें सो ओवरऑल कितें दिसता तुका पळोवपाक हे ट्रेंड केलें ओवरऑल एक प्रकारचो जर सट्टा बाजार जर म्हणीत आमचे दिसतलो सट्टा बाजार लोकांचे जे चर्चेन काल पर्यंत डिस्कशन आशिल्लें तेन्ना अशें दिसतालें की अशें सरप्रायझींग अशें कांय ना की ही फायट जी आसा ती सामकी क्लोज जातली म्हणून आनी ताका बरीचशी कारणां आसा सगळे कारणां हांव सांगना पूण ही फायट क्लोज जातली हें सगळ्याच्या मनान अशें आशिल्लें सो देर इज नथींग सरप्रायझींग की वन वे अशें फुडें कोण तरी वयतलो सो द फायट बिटवीन द बीजेपी कॅन्डिडेट आनी आमचो वॉज एक्सपेक्टेड टू बी व्हेरी क्लोज आनी सेम ट्रेंड आतां दिसता आतां अप टू सेकंड रावंडाक 12,000 लीड आशिल्ली थर्ड रावंड जाता म्हळ्यार 6,000 पावले सो दिस इज वॉट यू फील दिस इज वरी इट इज वरींग कितें आसा वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट एक तरी सीट गोंयान काँग्रेसीक मेळचो कित्याक म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा लीड जी बीजेपीक मेळ्ळ्या दॅट मे नॉट बी सरपासेबल आतां सावथाक कितें आसा सावथाक एक आमचे पयलींच्यान आसा न्हू तें काँग्रेसीक लोकांनी काँग्रेसचे कॅन्डिडेट निवडून दिल्ले आसा बरेच प्रमाण आनी कांय अशें केन्ना वेळ आयिल्ली आसा की बीजेपीकय लोकांनी वोट दिल्लो आसा पूण ह्या खेपेक म्हाका जर तुमी विचारशात जाल्यार ह्या खेपेक इवन नॉर्थ गोवा लोक काँग्रेसीक दिवपाचे तयारी नाशिल्ले पूण जावना तें पूण थंयचो जर पळयल्यार गॅप व्हडलो दिसता गॅप मागीर तो कांय कारणां आसा ताका आतां वेळ असो कारणां भितर वचपाचो जायना आय डोंट नो पूण करून जातलें आसलें बट लीव इट एज इट इज साऊथ गोवा लेट्स होप की लास्ट रावंड जाता म्हणसर ट्रेंड्स जर पळयल्यार जर आपूण सुद्दां रिक्स आयला जाल्यार इन आमी पयलीं म्हणटाले तशें की साश्टीक काँग्रेस सामके बरी पोजिशनाचेर आसा सो नुवे अरावंड 4,000 वोट्स लीड आसा कुंकोली around 3,700 then Benavli little buried here 2,100 only but this is after the first round magir amche Puttari sizable lead of 4,700 इतले आसा आनी सेकंड म्हणजे मेन म्हणजे केप्या should be around 4,100 आनी आमच्या काउन्सिलरांनी संपल्या काय म्हळ्यार जे कोण फिल्डार जाल्यार तांकां व्हडलो हें दिसना कितें जातालें दिसना पूण उत्तऱ्या मतदारसंघात काँग्रेसीन 400 मतांची लीड दिल्ली आसा सो एक्सपेक्टेड लायन सी कितें आसा हें इलेक्शन तशें मातशें डिफिकल्ट ऑन पेपर आशिल्लें काँग्रेसीक आय टेल यू व्हाय बरेचशे स्टॉलवर्ड्स जे आसा हू हॅव डॉमिनेटेड द पॉलिटिकल स्पेस ह्या भागान ते आज बरेचशे बीजेपी कडेन आसा काँग्रेसीन निवडून येवन सुद्दां ते बीजेपी कडेन आसा सेकंडली बीजेपीन डेफिनेटली तांकां परवण मारिल्लें आसा की इतलेच वोट तुमी इतले वोट हाडचेच पडटले दीस इज युअर टार्गेट सो तांकां टार्गेट दिल्लो आसा सो ते टार्गेटच्या दृश्टीन ते टार्गेट अचीव करपाक दे हॅव टू मूव हेवन एंड अर्थ कितें ह्या परिस्थितीन टू ओवरकम एकच उपाय आशिल्लो आनी दॅट इज द पीपल ओके म्हणजे लोकांक पटोवन दिवप की वाय दे शूड नॉट गो विथ देअर लिडर्स दिसतानी आनी बरेचशे प्रमाणे जे म्हजी स्टडी आसा थंय people were willing to vote for the Congress irrespective तांचे ते आता लीडर जे काँग्रेस सोडून ती गेल्या आता बरं कुर्तोरी म्हटलं तुम्ही कुर्तोरी तो ओपनली ही वॉज प्रोपगेटिंग इज लिस्टिंग फॉर द बीजेपी तशें आता रेजनर आनी भितरल्यान भंय करतालो कोण ताचेच सांगले करता हय पूण ताणें अशी पार्टीन आसा तो करता आसतलो पूण ह्या परिस्थितीन
परिस्थितीन लोकांनी ठरयल्लें की वी विल नॉट गो विथ द बीजेपी whatever regional may say, whatever anybody may say. That is why you see that trend की आमकां थंय लीड करपाक मेळटा. It is not easy. It has never been easy like this in such a situation. तरी सुद्धा ह्या परिस्थितींतल्यान फुडें पावता रिजल्ट येता म्हाका दिसता की जस्ट इट विल बी तूं लिडर्साचें म्हणला म्हणून तुका म्हजे कडेन एक सामको ट्रेंड एक सामको अजाप आसा की अशें म्हणटात की दिगंबर कामत बीजेपी वचचेर आमचे मडगांवां खाली काँग्रेस म्हणटी उरूंक ना सिच्युएशन आशिल्लें आनी आज जालें दोळे धांपून हांगा मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां आमच्या बीजेपीक सामकी मॅसिव लीड मेळ्ळी. सो सद्याक सेकंड राउंड जेन्ना कंप्लीट जाता तेन्ना म्हजे कडेन जे फिगर्स आसा त्या प्रमाणे बीजेपी मडगांव ओन्ली 587 वोट्साची लीड मेळिल्ली आसा. vis-a-vis in Patoga, the lead of this one after second round, the lead of Congress is 1988 of Congress. So leader म्हणते लिडरान ना म्हणून हांवें पयलींच सांगलां न्ही ह्या इलेक्शनाक ऑन पेपर डिफिकल्ट आशिल्लें की बाबा दिगंबर कामत आसा आतां तो काँग्रेस सोडून गेलो सो आतां कोण उरले काँग्रेसीन कोण उरोना पण ऑन पेपर जर डिफिकल्ट दिसलें पण लोकांच्या मनान कितें आसा लोकांच्या मनान जी भावना आसा एक तर एंटी गद्दारी असो घात करप एका पार्टेक निवडून येवन आनी त्याच पार्टीचेर तुमी निवडून येवन ती सत्ता भोगतात सो त्या लोकांच्या मनान भितर म्हणजे इवन नॉन काँग्रेस वोटरां भितर हे रोमन आशिल्लें वॉट एवर सर्वेज आय हॅड अंडरटेकन म्हणून तो आज तितली लीड घेवंक शकूंक ना हांगा मडगांवां आनीक म्हाका दिसता कांय अशें जर आमी सालसेट मातशें डॉमिनेशन आनीक दाखयलें आतां उरल्या त्या राउंडान जाल्यार वी वील बी मॅनेज टू स्क्रॅप. आनीक हे आसा की अशें दिसतालें की मुरगांव विल सपोर्ट बीजेपी. मुरगांव मीन्स मुरगांव होल तालुका होल because after that Modi's rally and all that, it was looking like that. So the trend now after this one is Murgaon after second round. BJP's lead is just 1,011 votes. Daboli, around 600 lead आता मोहीन सारखं म्हणतात की इतले मेळटले तितले मेळटले. ऑन द कॉन्ट्ररी कुठ्ठाळे आमच्या बीजेपी चान्साची लीड मेळ्ळा दॅट इज समथिंग हे म्हणजे थंय काँग्रेस लीड मात्र दिसताली पण सद्याक तरी ह्या चान्साचे तितलो सेम हे आनी सगळ्याक अजाप दिसतले वास्तव जंय सांगताले आपले स्ट्रॉंगेस्ट हे दागी सरकार आसा थंय काँग्रेसीक 40 लोकांची लीड आसा. पळय आतां ते फिगर एक वेळा चेंज जाले आसतले आतां ओवरऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पळयलें जाल्यार बीजेपी मार्जिनल लीड इट वॉज एक्सपेक्टेड लायन सो कितले म्हणून प्रदर्शन काँग्रेस दाखोवंक शकतले असले अगेन्स्ट द बॅकड्रॉप की आमचे कडेन ते आनी लिडरशीप पोस्ट उरोवंकूच ना. अशें दिसतालें की ह्या संकल्प जालो हो सामकें आमचे मुरगांव सामकी बीजेपी इतली वाडटली दिसतालें तशें जायना. परत लोक तशे मूर्ख ना न्ही लोक फायनली चिंतता आणि आज लोकां भितर जागृताय खूप वाडल्या लोक बेश्टेच लिडर सांगता म्हणून तुका आतां वोट मारचे ना आनी कोणी जर अशें प्रोजेक्ट करीत की असेंब्ली इलेक्शनान घडटा ते भशेन हांगा लोकसभेक घडटले म्हणून इट इज मिसकन्सेप्शन ते रॉंग थिंकींग. सो ह्या इलेक्शन वेगळेपणान लोक चिंतता नॅशनल लेवल पॉलिटिक्स चिंतता आनी नॅशनल स्टेजीचेर कितें घडटा तेजेरूच चिंतून लोक वोट मारतात म्हणून हे अशें तुमकां डिमिनिश हें पळोवपाक मेळटा. बरेचशे बीजेपी वोटरांनी हातून काँग्रेसीक वोट मारला हितून सिद्ध जाता. आनी तुका जर ट्रेंड जर पळयलो एक म्हणटाले की लास्ट टायम सुदीन ढवळीकार काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो म्हणून काँग्रेस जिखपाक पावली. दॅट इज अ फॅक्ट. ह्या फावटी तो हातूंक ना आमचे आनी आतां सामके बीजेपीक सामकी मॅसिव लीड मेळटली पूण ट्रेंड शोज दॅट आफ्टर सेकंड राउंड ओन्ली 1900 votes lead for BJP. Shiroda, in Shiroda it's 737. Kunda it is 1,300. So, अशें म्हणटा इट इज सेम मोरलेस लोकांचे चिंतपूच तशें आसा ते मागीर फोंड्या तालुका आसूं किंवा मुरगांव तालुका आसूं किंवा आनी खंय आसूं मोरलेस लोकांनी चिंतलां की वी विल नॉट गो बाय वॉट लिडर्स आर से. लिडर तुमी काय ना आतां इलेक्शनाक घ्या तुमचे इलेक्शन आतां तेन्ना आमी पळोवया वील टेक केअर ऑफ दॅट. आतां सद्याचे परिस्थितीन वॉट वी वॉन्ट नॅशनल लेवलाचेर आमकां कितें जाय वॉट कायंड ऑफ चेंज वी वॉन्ट दॅट हॅज बाय एंड लार्ज इन्फ्लुएन्स द मायंड ऑफ द वोटर
आणि तुका हे दिसता की नॅशनलाचेर हें केला की गोंयांत बीजेपी फेल जाला म्हणून लोक बेसिकली दीस आमचे मायनिंग बेल्टांतले जर गोंयांत एंटी इन्कम्बन्सी बीजेपीर आसात, बीजेपीचे विरोध आसात. मायनिंग बेल्टांतले हांव म्हणटा 1600 फकत लीड हाजे कडेन आसा आमच्या बीजेपी कडेन इन सावर्ले. सपोज टू बी सामकी मॅसिव लीड मेळटा. दीस इज जस्ट आफ्टर फर्स्ट राउंड म्हणजे तो हाजेर ट्रेंड करपाक शकना. सांग्यार फकत 400 हाजेर लीड आहा बीजेपी. तितून एक फॅक्टर यू हॅव टू कीप इन मायंड आनी हो सारको प्रॅक्टिकल फॅक्टर हांव सांगता. बीजेपीन आपली बस जी आसा ती ओव्हरलोड केल्ली आसा. हांगचे थंयचे अशे लिडर हाडून इतली ओव्हरलोड केल्या की भितर इंटरनल तेंचे भितरूय डिस्टर्बन्स खूब जाल्ली आमकां दिसता. आणि म्हणून कांय अशे लिडर आसा बीजेपीचे दॅट दे वील नॉट गो होल हार्टेडली टू वर्क फॉर द पार्टी. एटलीस्ट दे हॅव नॉट डन इन दीस इलेक्शन. आणि अशी खूब नांवां आमकां आयकुपाक मेळटा. इवन बीजेपी सुत्रांतल्यान आयकुपाक मेळटा की हाणें काम करूंक ना, ताणें काम करूंक ना. कित्याक ही बस इतली ओव्हरलोड जाल्या की तांकां स्पेस मेळना. स्पेस मेळना म्हणून हें अशें घडटा अशें म्हाका दिसता. आपल्या गांवांनी सुद्दां कुशीन काडपाक कुशीन काडटा अशें ना. सो दीस इज ट्रेंड ट्रेंड असोच उरतलो दिसता. दॅट्स वाय द फिनिश लायन सामकी व्हेरी क्लोज जाल्ली आनी तातूंत दुबावच ना. तरी सुद्दां बीजेपीन दाखयलां आपलें प्रदर्शन इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक साऊथ गोवा. साऊथ गोंयान आमकां खरें म्हणजे 1 डे जावपाक जाय आशिल्लें आनी स्ट्रेट अवे काँग्रेस बाय पास्ट हिस्ट्री काँग्रेसीक सायजेबल लीड मेळपाक जाय आशिल्ली. बट स्टील दॅट हॅज नॉट हॅपन. बट नेव्हरदलेस काँग्रेसी कडेन तुमचे आसात कितें फकत 2 आमदार आसात सावथाक. आमदारांचेर हांव व्हडलो भर घालिना आमदार कितले आसा आनी ना ते. बट बेसिकली ऑर्गनायझेशन जें आसा ओके तें ऑर्गनायझेशन जो पर्यंत घट जायना तो पर्यंत फुडाराक सुद्दां अशेंच पळोवपाक मेळटा. आफ्टर दीस जातलें अशें दिसता तुका. आफ्टर दीस जावचेंच पडटलें तांकां. म्हणजे काँग्रेस एज अ पार्टी इन गोवा जर तांकां सर्वायव जावपाचो प्रश्न आसा सर्वायव जावपाक जाय जाल्यार दे हॅव टू स्ट्रेंथन. कित्याक आज तिसरी असेंब्ली काँग्रेस इज आउट ऑफ पॉवर. 2012च्या आज पर्यंत काँग्रेसीन म्हणजे आपलें स्ट्रेंथूय डिप्लीट करून घेतला. लोकांनी वोट दिलो तोय ट्रान्सफर केल्लो आसा. आतां जर फुडें सर्वायव जावपाक जाय जाल्यार कंप्लीट स्ट्रॅटेजी दुसरी करची पडटली. कंप्लीट हांव सांगता. आनी ही करिना जाल्यार व्हेरी बॅड डेज. कितें चेंजीस चेंजीस खूब चिंतन बैठक करची पडटली. कितें फॅक्टर सगळे हाडचे पडटले. सेंट्रल लिडरशिपा कडल्यान एक बरें नेतृत्व आमकां जाय पडटलें. ओवरसी तो आतां इलेक्शन लागला तेन्नाच तो गोंयान पावला आनी आय कॅनॉट से एनीथिंग मच अबाउट इट. कोणी आसूं आनी गोंयान सगळ्यांक आमकां ओडचें पडटलें लोकांक. लोक ना अशें ना. आय कॅन अगेन टेल यू सुशांत गोंयान काँग्रेसीक वोट दिवपाक खूब लोक राजी आसले बॉडी. पूण आमकां तांकां कॅप्चर करून घेवपाची कॅपॅसिटी आमची उणी पडली. तूं म्हाका पळोवला काय ना खबर ना पूण एक सुरवातेक जो सावथ गोंय स्पेशली इन मायनिंग बेल्ट काणकोणा एक तुजो राग आशिल्लो म्हणजे बीजेपीचे. तो जो राग ज्या तरेन कन्वर्ट करपाक जाय आशिल्लो तो जावंक ना. एक्झॅक्टली दॅट इज द पॉयंट. होच पॉयंट हांव सांगता प्रिसायसली की सुरवातेक लोकांचे जे मूड आशिल्ले इट वॉज मोर ऑफ एन एंटी इन्कम्बन्सी की पुरो हे सगळे कडेन तुमी आमकां फेल केल्या. मायनिंग बेल्टांनी तुवें आमकां फेल केल्या. आश्वासनां दिवन 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 फेल केल्ले आसा. सो त्या लोकांचो राग कन्वर्ट इन टू वोट्स. थंय आमचें इंटरव्हेन्शन सारकें जावना म्हणटा. ते फुडाराक जायना जाल्यार आमकां त्रासूच आसतले. लेट अस होप फॉर द बेस्ट इन फ्युचर. आतां परत आमी आमचे हाजेर येवया आमचे सद्याचे सिच्युएशन. सो एक हें पळयलां की तुवें सालसेत आनी केपें हे 2 आसूं भितर. सालसेत मीन्स आय एम सेयिंग 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ सालसेत एंड 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ केपें तालुका. सो 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आउट ऑफ 20 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीज काँग्रेसी कडेन सामकी बरी लीड आसा. इन अदर 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीज हे आसा आमचे बीजेपी वयल्यान आसा. सो इट्स हाफ here 50-50. Yeah. So हाजेर हे जर वॉच ट्रेंड जाता पळयलो जाल्यार कितें दिसता तुका स्पेशली क्रिश्चन एरियाज. क्रिश्चन मीन्स क्रिश्चन डॉमिनेटेड एरियाज are with this one Congress candidate and the Hindu dominated areas are
सुशांत, आता आयच्या काळात म्हाका दिसता दॅट इज अ मिसकन्सेप्शन. क्रिश्चियन डॉमिनेटेड नेसेसरीली काँग्रेसीक मारता अशातलो प्रकार उरना. वी हॅव सीन दॅट. प्लस क्रिश्चियन लीडर्स ऑल्सो हू प्रोफेस टू बी क्रिश्चियन, whether they are actually Christians I don't know. They profess to be Christian. सेम ते बांधून सांगतात. ते अनेक लोकांत इतली जर 4-5 हजाराचे लीड करपाक जाय कितें ते सध्या आमचे काँग्रेसीची लीड बरोबर 100चे हे जावन रावले. आनी हाका एक हे आसा की कितलेशे हे सरपंच आनी हे दे हॅव डायरेक्टली कॅनवास फॉर बीजेपी. सो म्हणून दॅट इज द पॉयंट आय मेकिंग की एक रिलीजन बेजाचेर तुम्ही अमके पार्टी फॉलो करता हो ट्रेंड आज ना. मेबी इट वॉज देयर वन्स अपॉन अ टायम. म्हाका एक्चुअली आयडियली जाय की रिलीजन म्हणटा ते सायडीक दवरून प्रत्येक गोंयकारान कित्याक आमचो अस्तित्वाचो प्रश्न आसा, आज आयडेंटिटी क्रायसीस जाल्ले आसा. प्रत्येक गोंयकारान तो कोणूय आसूं, मागीर हिंदू आसूं, क्रिश्चन आसूं, मुसलमान आसूं, ह्या ल्हानशा गोंयांत जर ताणें एक ट्रेंड जर करीत की आमचो वोटिंग पॅटर्न ह्या फुडाराक असो असो आसतलो, मेरीट बेज आसतलो, फुडार कसो गोंयांत घडयतले ताचेर आसतलो जाल्यार एक वेगळें डायरेक्शन मेळोंक शकता. बट कमिंग बॅक टू युअर पॉयंट की क्रिश्चियन डॉमिनेटेड एरियाज आनी हिंदू डॉमिनेटेड एरियाज जर ट्रेंड पळयशी, इट हॅज ऑलवेज बीन लायक दॅट. स्लोली काँग्रेसचो बेज डायल्यूट जाल्लो आसा ओके फ्रॉम दीस कॉन्स्टिट्युएन्सीज. बट डिस्पायट दॅट थोडो आमकां सपोर्ट दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय मेळ्ळा वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान, तातूंत मातशी ती बराबरी आयल्या म्हणून 50-50 म्हणपाक शकता. सो नाव आता चुरस अशी जाल्या की फिनिश लायनाक कोण टच करतलो. सो जो कोण टच करतलो विल नॉट डू इट विथ अ सायजेबल लीड. सो इट विल बी जस्ट टच अँड गो असो प्रकार जाल्लो. तुका एक सांगा, तुका हे आशिल्लें की हांव बेसिकली म्हणजे म्हजो जो नेचर आसा टिल्टिंग टुवर्ड्स काँग्रेस म्हणटा तसो म्हजो हे ओवरऑल. पूण म्हाका दिसतालें ह्या फावटी बीजेपी विल थ्रू जातलें म्हणून. सो साऊथ गोवा दिसतालें म्हाका, नॉट मे बी अशें 25,000-30,000 बी न्ही, पूण एक अरावंड 5 ते 10 जणांनी हे जावपाक शकता अशें दिसतालें. सो तशेंच अजुनूय आसा दिसता तुका हे जर ट्रायल पळयल्यार काय? तेच क्लोज जाल्लें आसा. आनीक म्हाका अशी अपेक्षा आसा की इन द एंड काँग्रेस विल जस्ट मॅनेज टू सेल थ्रू. ते वन वे ट्रेंड तुमकां जे दिसतालें आफ्टर द इलेक्शन्स परहॅप्स की जे एनालिसीस जाल्यो तातूंत ताणें आपल्यो 13 सुमार कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो म्हणजे ट्रेडिशनली बीन गिविंग लीड टू बीजेपी, तांचे हे गणित केल्ले ते एक वेळा तांचे मातशें चुकलां. They have not been able to take care of the needs of their voters. So मात्र तो भितरल्यान राग जो आसा. Secondly, ST population जरी वर्ग असो गट असो म्हणून पळयची जाल्यार how they have voted in this election also matters. आमी हे फॅक्टर्स इग्नोर करूंक शकना. These are the real demographics. म्हणून तांकां ते आतां जे 25-30 हजार पळय म्हणटाले अशें लीड ते आतां इतल्याचेर पावल्या वेर दे आर ट्रेलिंग. आणि आता पळय आनी एक आमी एक हाज्या पयलीं हांगा ह्या तातूंतल्यान आमी कितलेशेच हाजेर उलयले आरची फॅक्टर पूण पयल्या जर 4,000 तरी 4,000 पडल्या. नॉर्थ बाजूमाक व्हरना आतां कितें जाता बट सावथाक पयलींच्यान लोकांच्या मनात एक आशिल्लें की आरजीन जे प्रदर्शन दाखयल्लें पयलीं ते ह्या इलेक्शनान आमी ना. ह्या इलेक्शनान आमी तेंचे बरोबर जरी आमकां दिसता की आमी आरजीचे सिंपथायझर आनी पण इलेक्शनान जर आमी वोट आरजीक मारलो जाल्यार देर इज अ पॉसिबिलिटी की आमकां जाय तशें जावचें ना. आरजी ऑल्सो क्लेम्स टू बी एंटी बीजेपी. सो फायनली एंटी बीजेपीचो वोट स्प्लीट जातलो अशें लोकांक पयलेंच कळ्ळें आनी दॅट इज वाय दे आर. सो दिस टायम यू मीन टू से दॅट वोटर्स आयदर voted to elect BJP or to defeat the BJP. Yes, as far as RG voters are concerned, they have voted to defeat the BJP. That is, this was a known trend. Yeah. So, after Jammuka Santasana, it has been in the past so many months. Yeah. So, therefore, they have not been able to show that kind of performance. जे पहिली दाखवले त्यांनी असे ते या वेळेस दाखवून पावना. पण एक प्रकारचं परत आता असं कुंकळी सारखे मतदारसंघात जर आमचं एक constituency of leader of opposition Atakashri constituency. After second round, the lead for Congress is just 3,700. So this is something.
ना कुंकोळ्यासारखे कॉन्स्टिट्युन्सी यू कांट डिस्काउंट द फॅक्ट दॅट की बीजेपीची सायझेबल प्रेझेन्स आसा only town म्युन्सिपल एरियामध्ये 50% वोटर आसा न्हू ते. सो ते कित्याक आनी हाजे पयलीं जर तुमी पळयशात दॅट बीजेपी हॅज वन दॅट सीट ऑल्सो. सो कुंकोली कॉन्स्टिट्युन्सी जी आसा सालसेटी भितर आठां भितर थंय बीजेपीचो सायझेबल प्रेझेन्स आसा. सो मे बी दॅट इज कमिंग इन द वे ऑफ द काँग्रेस आता ह्या खेपेक. ओके. आणि कितले पर्यंत काँग्रेसीन ते काम केलां ताजेरय अवलंबून आसतलें. आणि लास्ट इज वोटिंग पर्सेंटेज ऑल्सो. वोटिंग पर्सेंटेज कन्सिडरेबली देंवल्या. कोणाची देंवल्या जो काँग्रेसी मारतालो त्या वोटाची देंवल्या. दिस इज अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. खुबशी पर्सेंटेज काँग्रेस वोटराचे ट्रेडिशनल काँग्रेस वोटराची पर्सेंटेज ह्या इलेक्शनात देंवल्या. कम्पेअर टू कसं कम्पेअर लास्ट 2 लोकसभा इलेक्शन नॉट विधानसभा म्हणतो लोकसभा इलेक्शन जर केले इवन दो साष्टीक compared to other hinterland जर compare केले voting percent जरी low असलं तरी compared to other 2 years it was high by 2 to 3% it went up. So this is a positive trend of this curve. ना पण ओव्हरऑल संख्या जर पळयशी ओके वोटर संख्या देर इज अ ह्यूज डिप्रेशन. ते सगळ्यांक खबर आहा देर इज अ ह्यूज डिप्रेशन. येस आता आउटसाइड वोटर म्हणजे बाकीच्या परप्रांतीय म्हणटा पळय तो वोटर हांगा मातशें तांचो आंकडो वाडिल्लो आसा. सो दॅट बॅलन्स इज देर. बट द ट्रेडिशनल वोट बेस ऑफ काँग्रेस हॅज dwindled. आता काँग्रेसीन तो आपलो हे म्हणजे असो ग्राफ वाडोवचो पडटलो. हे जर मुद्दा आसा जाल्यार एक सामको इंटरेस्टिंग असो म्हणटा ते वास्को मतदारसंघात बेसिकली म्हणजे इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन टायप ऑफ टाउन ते आणि थंय जर अशें जर पळयलें जाल्यार आनी बेसिकली हिंदी बेल्टाचे लोक आसात थंय जेपी बरी हे करता गेले. स्टील हाव काँग्रेस वास्कोचो वोटर वास्को फूल वास्को हांव सांगता बिकॉज आय हॅव बीन देर अँड वर्क देर फॉर लॉंग. वास्कोचो तो वोटर आसा तो आतां स्टेबलायज जाला. ही इज नो मोर टू बी कन्सिडर्ड एज तो ना तो आतां खूब वर्सां स्टेबलायज जाला. आनी तुमी पळयल्यार बरेचशे थंय म्युन्सिपालिटींतली सगळे निवडून येतात. एका टायमार त्यांचे पूर्वज भायल्यान येवन रावले. वास्कोचो आनी बाकी बराबरी करपाक जायना. बरेचशे कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां आमचे कुंकोळे सारखे कॉन्स्टिट्युन्सी खुबशे वोटर वाडल्या. इंडस्ट्रियल बेल्ट असल्या कारणान येता कोण एड करता कोण वता तें कांय खबर ना. सो दॅट फॅक्टर ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन फ्युचर. लोकल आयडेंटिटी लोकल ओरिजिनल गोंयकार पळय म्हणटात तांची संख्या देंवल्ली आसा. लेट अस एडमिट दॅट. आतां बीजेपी वोट मारूंक ना जाल्यार काँग्रेसीक वोट मारूंक. दीस इज अ क्लियर ट्रॅजेक्टरी की हाच्या फुडें गोंयकारपणाचेर मातसो एक परिणाम जातलो. कशा प्रकारचे गोंयकारपण फुडें वयतले दीस आर थिंग्स टू बी थॉट अबाउट इन फ्युचर अशें म्हाका दिसता. सो लेट अस सी आतां पर्यंत आयला तरी आमी उलयता आतां म्हाका नवे आतां आयल्या चालू आसतना आतां आयले that Viriato's lead has come up around 9,591. So आमची चर्चा चालू असताना विर्यातने आपल्याला हे वाढले आणि ही ओव्हरऑल हे pulled 1,34,430 votes. Pallavi has pulled 1,24,839 votes and Robert Pereira of आमचं अर्जित दिल्ली तसेच 11,472 वोट्स आहात. बाकीच्या हातात निगडीची बंद त्याच्याने हजारे उजूरपणे काढला बाकीच्या इंडिपेंडंटांनी काय असताना आणि त्या भायर म्हाका दिसता नोटाय बी कसो 1,000चे आसतात. सो दिस टायम म्हाका दिसता दिस वॉज ऑलवेज अ फायट बिटवीन बीजेपी अँड काँग्रेस. दिस वॉज नॉट अ फायट बिटवीन एनी अदर पार्टी. सो according to that they amka chitra bogod 11,000 votes are 11,000 is sizable. Very initially distale but 11,000 still is and still अनेक राउंड उरला पण आता अनेक राउंड उरल्यार सुद्धा see the lead of 9,000 it may be difficult for the BJP to surpass in the last round. So therefore almost Congress is still एक अनेक काँग्रेसीकडे नाते आहे या फावटी जर
काँग्रेसीक कोणें काम केलां कोणें काम केलें ना तो हे सो म्हाका एल्टन दिसता आय थिंक हे वर्क व्हेरी हार्ड आनी तो एक रिफ्लेक्ट इन इज कॅफे कॉन्स्टिट्युएन्सी 4000 बाकी कडेन प्लास्टीक सारखे आतां 2007 कॅफे सारखे आतां 4000 लीड मेळटा सो कितें हे जर हे एनालिसीस करता म्हाका लास्ट 2 years ताणें आपलो संपर्क लोकां कडेन तसो दवरला आनी आय नो कालूय हांव ते प्रकारान आशिल्लो इमूव्स तो करता आमचे कडेन येता मिक्स जाता आनी इट इज नॉट हे हांकां येतना जे सगळे वोट आसता वोट बेज आहा ते इट इज नॉट अ प्युअरली काँग्रेस वोट बेज न्ही ते ना सो इट इज तीस किंवा शेड्यूल समाज आसा एसटी मागीर कॅथलीक समाज हिंदू समाज बरेचशे लास्ट टाइम बीजेपीचे समर्थक आनी ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स बी तांणी दॅट वॉज बिकॉज ऑफ तांकां बाबू नाका आशिल्लो पूण आतां जालें एकदा वोट मारलो म्हणटा आनी एक जाता बाबूचो विशय बाबू म्हणटा की आपणें काम केलां बाबू पळयता कितलें काम केलां कितले आसा सो वोट पयल्या तशें दिसना आमी आनी तेजेर चर्चा करचेच न्हू कित्याक बाबू इज स्टील पार्ट ऑफ द बीजेपी सो बीजेपीचें जें प्रदर्शन जालां दॅट बाबू मस्ट वर्क फॉर दॅट or not work आमकां कित्याक पडला पण बीजेपीन अशें इतलें प्रदर्शन दाखयलें दॅट्स द फायनल बट आनी कितें आसता की आतां इतलो ट्रेंड आसता पळय जाल्यार की हे आमचे बीजेपीचे जे वोटर्स आसात नॉट लिडर्स वोटर्स आहात ते ह्या फावटी डिसअपॉयंट आशिल्ले कारण तांकां आपल्यालो कॅन्डिडेट नाशिल्लो आनी एक कोण तरी इम्पोज केल्लो कॅन्डिडेट हाडून तांचे बसयलो सो ताका लागून बी ताका लागून थोडे मातशे डिसग्रंटल आशिल्ले तेंचे एक बरें तेंचेर कॅन्डिडेट बसयलो थापलो दे हॅव टू वर्क तांकां फॉर्मण मारले इतलें तुजें टार्गेट दे हॅव टू वर्क नो बट दीस इज लिडर्स न्ही हांव जर काळीपत आसा म्हाका कित्याक पडटा लिडर्साक दिसता ना शेवटी वोट आयला पावले सम एक्सटेंट पूण पयलीं कशें दिसतालें कॅन्डिडेट खंय तरी हाडून थापली म्हणून सामकें वन वे जातलें आतां तें जायना दॅट शोज दॅट दे वर्क सडन डन आनी इतलें साऊथ गोवा तशें तितलें इजी नाशिल्लें की अशें कॅन्डिडेट हाडून बसोवप वखदारच आनी तिका जिखून हाडप तरी सुद्दां ताणें प्रदर्शन दाखयलें आनी एक हे की ताणें ते बूस्ट करताले की आमी वुमन रिजर्वेशन नासतना वुमन हे नासतना पसून आमी कॅन्डिडेट दिलो म्हणून सो वुमन रिजर्वेशन नासतना कॅन्डिडेट दिलो आय डोंट एग्री टू दॅट तेंचें तें कंपल्शन जाल्लें तांचे भितर जे दावेदार आशिल्ले म्हणजे आपल्या कॅन्डिडेटचेर मेळची ती सामकी टायट रेस आशिल्ली अमंग द एस्पिरंट्स कोण स्टार्ट करताले ते आनी म्हणून ते ताणें फायनल फॉर्म्युला काडून आमी वुमन कॅन्डिडेट घालता तुवें नाका आमी वुमन कॅन्डिडेट आनी आमी देशांत दाखोवंक सोदता की आमी ना पूण हे एस्पिरंट्स जे म्हणटात तूं म्हणटात ते जर उबे रावले जाल्यार कितें जाता चेंज जाता आशिल्लें टू सम एक्सटेंट पूण तरी सुद्दां ताणें दाखयला पळय साऊथ गोवा एक ट्रेडिशनल मातसो एक काँग्रेसी कडेन आसाच एक फुटहोल्ड डिस्पायट दॅट ह्या कॅन्डिडेटान बायल कॅन्डिडेटान लास्ट मिनिट ताणें घालप आनी एक बरें प्रदर्शन दाखोवप ब्रिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू द फिनिश लायन आनी लास्ट इलेक्शन आसता पळय जे आमचे साबीन जिखले तेन्ना खरें तर एंटी इनकम्बन्सी एक नेगेटीव फॉर बीजेपी इतली आशिल्ली की बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसा तो खरो एक 30,000 सुमार डिफीट जावपा आशिल्लो काँग्रेसी बरोबर एमजीपी आसून सुद्दां ही लॉस्ट ओन्ली बाय 10,000 सो आम आदमी पार्टी फॅक्टर आशिल्लो आनी आम आदमी पार्टी वूड हॅव गॉट मोर वोट्स बट मागीर आमकांय दिसलें की इट मे रिजल्ट इन बीजेपी तेन्ना ते मागीर आमी सॉफ्ट घेतले ओके पूण आफ्टर दॅट मच वॉटर हॅज फ्लोन अंडर द ज्वारी खुबशे चेंजीस जाल्ले ह्या 5 वर्सांत बीजेपीचे ओवरऑल नॅशनल लेवलाचेर सेंटिमेंट जे गोंयकारांचे आसतात दे डोंट फिट इन टू दॅट कायंड ऑफ पोलरायज्ड इलेक्शन जे करूंक सोदतात डिवायड रूल पॉलिसी करूंक सोदतात हातून गोंयकार ओवरऑल कारण नाही म्हणल्यार हांगा 65% हिंदू वोटर्स आसात तर हिंदू वोटर्स पोलरायज जाल्ले तेन्ना तांकां सामकी अशी हे मेळपाक जाय तशें जावना आनी गोंयांत हिंदू जो वोटर आसा तो आमचे भशेनूच ओके देर इज नो डिफरन्स बिटवीन हिंदू वोटर आनी क्रिश्चन वोटर
तांचे चिंतप, तांची वागणूक, तांचे जेवण, तांचे खाण, तांचे रावप सगळें मोरलेस टेली जाता, सेलिब्रेशन्स टेली जाता. सो ते एक प्रकारचे बीजेपी घालून वोट काडटा स्लोली आता ते कमी जातले. त्या इलेक्शनांतल्यान कमी जावपाक जाय. नॉर्थ गोवा सुद्दां आमकां रिजल्ट बरे मेळटले आसले प्रोवायडेड सर्टन स्टेप्स वर टेकन. दो स्टेप्स वी आर फेल टू टेक. कितें आसा, आय हॅव नथिंग अगेन्स्ट श्रीपाद भाऊ नायक. सगळ्यांचें एक फुल हें आसा की मत आसा की इज अ गुड मॅन, बट आफ्टर 6 टर्म्स एक फॅटीग डेव्हलप जाल्लो आसा वोटरां भितर सुद्दां. आनी तेन्ना आमी जर प्रत्येक विसय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जर आमची मजबूती आशिल्ली थोडी तरी प्रेझेंट बरी आशिल्ली जाल्यार वी कुड हॅव गॉट अ विक्टरी इन दॅट. नॉट बिकॉज दे डोंट लायक श्रीपाद भाऊ, बट बिकॉज देर इज अ फॅटीग पुरो. आता लेट समबडी एल्स. सो आता काँग्रेस जर लूज जाता जाल्यार यू आर एट्रिब्युटिंग द लॅक ऑफ ऑर्गनायझेशन कंप्लीट. कोणी सांगतलो? आय एम सेइंग इट नाव. देर इज नो ऑर्गनायझेशन. सावथाकूय नाशिल्लें. सावथाक एक सेंटिमेंटल आशिल्लो लोकांचो आनी सम एक्सटेंट आशिल्लें. सामकें नाशिल्लें तेन्ना इट वॉज पुअर. ह्या वेळार म्हणजे लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें की इरिस्पेक्टीव ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑर नॉट वी वील गो एंड फायटली वोट फॉर द काँग्रेस. एक आता तुका जर फाटले जर ट्रेंड पळयला आमच्या विधानसभा स्टँडिंग इलेक्शन फर्स्ट टायम 13 जाण गेल्ले आमचे काँग्रेसीचे आनी 8 जाणां घरा दवरले. आता 8 जाण गेले. 8 जाण गेले. सो तांचो जर परफॉर्मन्स जर पळयलो आतां जर हे जर पळयलो जाल्यार लोकांनी तांकां एक तर वेगळो दिलो कितें. सो फुडें कितें दिसता? फुडें तेच सांगता न्हू. आतां हांव सेट इट वन परत सांगता. मडगांव सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना दिगंबर कामत गेले तेन्नाच्यान आज पर्यंत वी शूड हॅव बाय नाव हॅड अ व्हेरी स्ट्रॉंग प्रेझेंस. एक ऑर्गनायझेशन ना अशें म्हणना आसा आमचे सारके कोण आसतले, बट वी हॅव टू क्रिएट इट. सो आय जस्ट गिवन एक एक्झाम्पल दिला. अशा 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आतां पर्यंत आमी सामके स्टेबल जावपाक जाय. बिकॉज पीपल स्पेस वॉज इन द काँग्रेस. सो तो आडोन धरून म्हणजे सांगपाक लोकांक की बाबा कांय ना, दिवपाची गरज ना. वी आर देर. इन फ्युचर वी वील सी दॅट अगेन वी कॅप्चर दॅट. कितें जावं आतां चेंजीस कितें जावं पळया नक्कीच जावपाक जाय. इतून रॉकेट सायन्स कितें आसा? व्हडलें कांय ना. बीजेपी कितें करता? सो ते सेम म्हणजे तुका तो एफर्ट तितलो घालचो पडटा. तितलो एफर्ट घातल्या शिवाय तुका ते रिजल्ट मेळोंकूच शकना. सो इट ऑल मॅटर्स हाव यू आर पुटींग एफर्ट एक आनी चॅनलायझींग दॅट एफर्ट. नंबर 2 दोन्ही गोष्टी करपाची गरज आसा. पूण आतां जर हे जर रिजल्ट जर पळयले इट लुक्स लायक यू मे गो थ्रू इन साउथ बट नॉट विथ अ टेस्ट. इतली म्हाजे जाल्ली इट विल बी अराउंड 10-15 मॅच जावं कितें न्हू. इट्स अ बीग मोरल बुस्टर. नाजाल्यार सामके मोरल डावन जावन घरा वचपाची पाळी. आनी नॉर्थ गोवा आय फील दॅट ऑलमोस्ट पॉलिटिकल इट गेलो सीजन. सो हे हो रिजल्ट जातकीर तुका प्रदेश काँग्रेस समिती कितें चेंजीस जातले दिसता की? म्हाका दिसता गरज आसा. जातल्यो काय म्हणटा? जातल्यो काय ना ते मागीर आतां सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकठांय जावन मागणी करची पडटली. गरज आसा. हांव म्हणिना अमकोच प्रेसिडेंट आसपाक जाय, अमकोच आसूंक जायना. पूण एक जो बदल येतलो तो ह्या कार्यकर्त्यांचे कितें सांगणें आसा तें आयकूनच बदल येतलो. तशें जावपाक जाय. नाजाल्यार तें न्ही. नाजाल्यार दुसरें आनी एक तुमकां आतां स्पेशली काँग्रेसी खातीर थ्रेट म्हणजे दिस टायम आम आदमी पार्टी हॅज रिसीव्ड. सो आनी जर सावथाक आतां जिखले जाल्यार दे विल से दॅट बिकॉज आमी आशिल्ले म्हणून तुमचे फुडें आमचे पळोवया की दॅट आय नो तुमी कितें सांगता ते की हे अलायन्स आतां जें केलां तें फुडाराक आसतलें की काय. हे अलायन्स गोंयांत करूंक ना. गोंयांत ते लिडरांक काय कोण आसा तांकां जाय म्हणून करूंक ना. ते लिडर वयल्यान जाल्ले सो दे हॅव टू फॉलो. आतां कितले पर्यंत वयर उरता ताचेरूय अवलंबन आसतलें. पूण एज फार एज गोवा इज कन्सर्न म्हाका दिसता सगळे फॅक्टर घेवन रिव्यूय करपाची गरज आसा. वेर इच वन स्टँड्स कितें तें करूनच तो फुडें पावल मारचें पडटलें. पूण
हो व्यू सेंटरा कडेन मांडचो पडटलो. सो आज सगळें पटपट करून ह्या अंतर आसतना मातशें स्टेबल जावन दी, गव्हर्मेंट फॉर्म जावन दी आनी मागीर हेजेर आमी परत एकदां चर्चा जाल्यार करया. ना पूण तुका दिसना की काँग्रेसी भितर स्पेशली आतां बाणावली धर किंवा वेळ्ळी धर, काँग्रेसी कडेन आशिल्लो, वेळ्ळी म्हणटाना काँग्रेसी कडेन आशिल्लो, थंय आतां आम आदमी पार्टी थंय आसा आनी ती वील क्लेम दॅट बिकॉज वी आर द पार्टनर्स एंड वी हॅव मेड यू हे आमचे जिखोवन दिता तुमकां. सो ह्यो आमकां दोन मेळपाकच जाय, प्लस आमकां आनीक मेळपाक जाय. लेट देम क्लेम, हांव तेंच म्हणटा न्ही, लेट देम क्लेम. आनीक क्लेम वील बी प्रोसेस. हांव म्हणटा असो टायम येवन न्ही ताका, ती आजच कोणूच सांगूंक शकचो ना आनी हांव खंयचो सांगूंक शकतलो ना. तुजो पार्टी प्रेसिडेंट जावं हो कोण ऑब्जर्वर येता तो सुद्दां सांगूंक शकचो ना. मातशें स्टेबिलिटी येवन दी, देन इज द रायट टायम टू स्पीक ऑन दीस. सो आतां एक लास्ट पळोवया की सद्याक लास्ट पोजिशन कितें आहा तें की अजुनूय तशेंच आसा की नो कॅप्टन हॅज लीड 12,000 पावला. सो इट लुक्स लायक आय थिंक कारण आनीक परत हे नो RG is just 11,598. तरी आतां थंय चड पयलीं काय दिसता. हय तरी चड. आनी आनीक RGचे आनीक हे आसा की सगळेच काळ्यात खासरीक काळ्यात नासतले कित्याक मणपय आनी शिरोडा आसा तेंची प्रजा आशिल्ली. सो ते जर पळयलें जाल्यार आज लास्ट जर हांव तुका सांगता सद्याक हे पर्यंत काँग्रेस कॅप्टन आमचा हे आतां पडल्यात 1,137,244. Then BJP 1,25,242. RG 11,598. Then that BSP is 977. Then independent Deepak Kumar Mapari 802. Then independent Dr. Kalidas Vaigankar 461. आनीक तो आमचो हो आसा ताका मार्जिनल एक 200 सुमार पडिल्ले आसात आमचे इलेक्टीव. सो हो जर ओवरऑल हे पळयलें जाल्यार कितले दिसता अशेंच जावपा सारकें आशिल्लें काय आनी कितें जावपाक जाय आशिल्लें? रिटेरेटिंग हांवें सांगलां पयलीं, दीस वॉज फायट बिटवीन बीजेपी आनी काँग्रेस. बाकी प्लेयर आसा तांकां कांय ना कांय वोट पडटात. आतां आर्जीन आपलें प्रदर्शन दाखयलां टू सम एक्सटेंट पळोवपाक गेल्यार. तांचें कितें आसा, दे वेंट इंडिपेंडंटली, म्हणजे आमी लढटले आनी तें धोरण आसलें तें. देर पार्टी इज फॉर्मड आउट ऑफ रिजनल सेंटिमेंट आनी ते तांकां इलेक्शनाक आतां एक संदी इलेक्शनाक टेस्ट आनी कितले पर्यंत आसा. दो देर वॉज अ डिमांड की ताणें बसचें न्हू नॅशनल लेवल पार्टीक सोडचें म्हणून. But they had their own reason to do that, and we have to accept it. तरी सुद्धा ताणें बरें दाखयलां. 12,000 सुमार वोट काडप इज नॉट इजी इन दीस सिच्युएशन. तरी सुद्धा तांचे म्हणजे 1-1 फायट केलें. 1-1 फायट आसतना सुद्धा 12,000 एक कोण तरी घेवन वता. इट्स अ गुड परफॉर्मन्स. आय कॅन So this can be also blessing in disguise. This मारतात ना ते अदरवाइज बीजेपी पक्ष आशिल्ले शुअर अशें आसूंक शकता तें. पूण बेसिकली इट इज कोणाचो वोटर हो बीजेपीचो मारपी आतां मारतात. बारीन आतां हें सिच्युएशन जें डेव्हलप जालां कॅन्डिडेट पूण हे चडशे अशें पळोवन गेल्या पळय ते काँग्रेसचेच वोटर्स. एल्वीस आमची आतां ती चर्चा आमी सांबाळटा आसतना तुका आतां एक वॉटर ट्रेंड जर पळयलो तातूंत कितें दिसता श्रेय कोणाक? वेदर इट इज फॉर काँग्रेस or it is for India alliance, or it is because of Viryat has contested as a captain, Kargil veteran has contested, a new face, clean face. Aka, predominantly लोकांक हे श्रेय. आनी हांव आजूच सांगना, आय हॅव सेड दीस ऑन मल्टिपल ओकेजन्स हाच्या पयलीं की काँग्रेस जिखले आनी जिखपाची पॉसिबिलिटी आशिल्ली पयलीं जाल्यार तें श्रेय लोकांक. कित्याक कांय अशे वाठार आसा थंय ट्रेडिशनली बीजेपीक मारपी वोटरांनी सुद्दां काँग्रेसीक मारला. दे डोंट नो
कांय लोक तसे कॅन्डिडेट सुद्धा त्यांची ओळख नाशिल्ली, पण ताणी एक कोणी पळयनासतना सगळ्याक. हय कोणें पळयनासतना सुद्धा कांय लोकांनी माल लावलो. दॅट इज शोईंग दॅट डिफरन्स. नाजाल्यार तुमी पळय सुरवातेक सांगताले की अशें दिसतालें की बीजेपी वील लीड बाय 25,000 वोट्स. ते कशें चेंज जालें तें दॅट इज बिकॉज ऑफ दॅट वोटर्स. सो हें श्रेय फक्त लोकांक. देर इज नथिंग दॅट एनीबडी एल्स कॅन क्लेम द क्रेडिट. प्युअरली लोकांचे सेंटिमेंट लोकांनी डिसायड केल्लें की आमकां बीजेपी नाका. हेच तूं म्हणटा तशें जर आनी मातसो जर हें जालो तुमी एफर्ट जाल्यार लोकांकूय जाता तशें. अशें दिसता कितें आमी एकदां परिक्षेक बसले आनी आमकां जर 85 पडले आनी मातसो एफर्ट घातिल्लो जाल्यार आमी 90 पडपाचे. त्या टायमार घालूंक जाय न्ही. त्या टायमार घालनासतना आमी प्रत्येक वेळा नेक्स्ट टायम एग्जामीक तेंच जाता. नेक्स्ट टायम एग्जामीक तशें जावपाक जायना. ह्या धोरणाचेर हांव सो हातूंतल्यान बीजेपीन इलेक्शन बी जावपाक जाय. ह्या रिजल्टांतल्यान बीजेपी गोंयांतल्या कितें लेसन बी जावपाक जाय. बीजेपी इलेक्शन म्हणल्यार कितें बीजेपी आतां सत्तेर आसल्यार जाली मरे आतां 13 वर्सां जातली. सो दॅट एंटी इनकमन्सी वील ऑलवेज डेव्हलप. फर्स्ट बीजेपीन आनी मिस्टेक केल्या आपली बसीन चड पॅसेंजर घेतल्या हिशोबाच्या भायर आनी गरजे शिवाय गरज नासतना. सो दॅट इज ऑल्सो हर्टिंग दॅम. सो दे हॅव टू डू कोर्स करेक्शन. सो ह्या ताजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. त्यावेळीस तूं आयलो आनी तुवें सगळी तुजी हें आसा आमचें इवन काँग्रेसीचो म्हण काँग्रेसीच्या पावलांतूय उलयलो आसल्यातले दीस तुवें तुजी सारकी स्पश्ट मत मांडली. म्हणजे हो जो दोन हाचे भितर आमच्या एक लेवलाच्या हाचे भितर फक्त पक्षाचो ह्या हाडनासतना जाल्ली अशी चर्चा ही अशें मानपाक जाय. जरी आमचे बरोबर जर बीजेपी जर आशिल्लो जाल्यार ताजेर ही चर्चा केली. आतां तो हे ट्रेंड पळोवन तो आमचे भितर येवूंक ना. ताका खरोच आडकून उरलो. हेंय कारण हांव सुरवातेक ताका जेन्ना फोन केलो तेन्ना ती काँग्रेसीक वयतली 4,000 आशिल्ली तेन्ना आनी एका सांगिल्लें की 12,000 पावले तेन्ना कुठे आडकून उरला तो. सो आमी एखाद्या कारण जेन्युअनली तो आडकून उरलाय आसतलो. पूण जर बीजेपी आशिल्ल्यार ही आनीक मातशी चर्चा करून जातली. तरी आसतना जी चर्चा जाल्या ती लोकांच्या आवडटली अशें आमी मानतात. आनीक ही आमी आमची चर्चा हांगा थांबयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळय गांवांत बदल करपी. सत्ताधीश पावर्ड बाय राजदीप बिल्डर्स. सत्ताधीश पावर्ड बाय राजदीप बिल्डर्स. शेवटचं संधीचं सोनं करा. तुमचं फ्लॅट आजच बुक करा. त्वरा करा, थोडेच फ्लॅट शिल्लक.